Now we have entered the Kurtori area, and in this panchayat there are 9 wards. The main problem here is the lack of water supply and inadequate electricity. Let's go and find out more problems here. तुम्ही पळय सगळी फूड हॉटेलां आहाय सगळ्यात फाटल्यान पळय कसलो स्मेल मारता कुसलां सगळें Okay. 25 years जाली एकलो मिनिस्टर MP जावन बसला आतां काँग्रेस दुसरो आहा पूण कांय ना गांवान आसलो तेचें आहा तुमकां कितें डेव्हलपमेंट जाय? डेव्हलपमेंट जाय पयलें लोकांक जाय ते वस्तू पयलीं चोय लोकांक जाय ते वस्तू पयलीं करपाक जाय हिंगा मेन म्हणटाय तो टॉयलेट हिंग पळय सद्या टॉयलेट ना कितें हूंय वयता हिंगा आनी हिंगा व्हळा बी वयता ओय सामकी घाण लागून म्हणून तो हे कितें करता चोय हो तो गोरवां मारता तें सो कितें आहा तितलें म्हण तींच उडयता हो बाजार आहा कन्या सरपंच न्यू सरपंचाक हे आमी गेलो गाडा तो थिंगा ते तो मात कुसयता आनी कितें जाता तें वता थिंग वयता आतां तेक पासून आमी सांगिल्लें तो सरपंच आमी गेलो तो गाडा आहा तो हें ना तें तो पसरो एस करून सरपंचांचो उलयता आतां तो सो थिंगोन तेका दाखय जाल्यार तो म्हणटा आमकां दी म्हणटा लुगार तें उडोवपाक. What other development do you need here in Kurtori? The cleanliness of the village is very much important. Yeah. And everybody, those who are now will be our candidates, should take care of the cleanliness, not only the development of the village. Right? First, the market problem. This is the thing, and parking also is a problem. Parking is Yeah. Okay, fine. What is the market problem? Market means waste disposal. That's the thing. Okay. And market is very small here. कसले डेव्हलपमेंट जाय? डेव्हलपमेंट जाय म्हणजे प्रॉपर प्लॅनिंग Proper planning of what? इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट सारको प्रायोरिटी खंयच्या ते धरून मार्केट फॉर एग्जाम्पल मार्केट हो 87 केल्लो तसोच आहा तसो हा तेचो तेन्ना थंय जालें तिंगा तो एक गटर आसा तोय साफ करना म्हणटा पंचायत सामकें म्हणटा तिंगा मार्केटान उबे बसून रावंक जायना म्हणटा ती आतां आमी पासा आमी साफ कोत्ताय ती ते कितें जाता शॉपकार सगळे ते दोडयताय क्लिनींग हय शॉप उडयताय ते शॉपकार ते म्हणटा आमी उडयताय बिकॉज आमकां म्हणटा गार्बेजाचे कांय खूंय उडोवपाचें कांय ना म्हणटा ट्रॅश बॉक्सीस ना डस्टबिन्स बा कांय नाय म्हणटा डस्टबीन दवरलोली झॅडबीन दवरली आमी पंचायता आहली कितें ते हाडटाय थिंगा कुसलो हाडून उडोवपा लागले आमकां गार्बेजी हें ना आमकां सोंसल्यार आमगे घेयनाय ते बाद आमकां तें सोंसड्यार आमकां पडटा एरिया पूण आमी एक कितें घेवन गेल्यार तें आमकां भितर उडोवपाचें न्हय तें कोण जाणा. Okay, we went around the Kurtori village and we found out so many problems that they have. One of the major problems that they have is the garbage problem. We asked the Sarpanch also what he is doing about the garbage menace, but then he said that the Sonsodop area is not allowing this Kurtori garbage to be dumped there. With this, we are moving ahead to Asolna Panchayat. We'll go and find out there what are their problems.
एक फिश मार्केट आहा टॉयलेट बी कांय ना हिंगा मार्केटा मार्केट आहा मार्केटा मातशें प्रॉब्लम बिग प्रॉब्लेम मार्केट सगळे हिंगा चिंचेनी आसोलना बेतूल एवरी प्लेस नथिंग इन नो टॉयलेट असो हिंगा डेव्हलप जाय म्हणजे जायचं हिंगा डेव्हलप कांय जाल्ला कितें रस्ते बा बरे ना रस्ते सारक ना पयस मार्केट लेवून सारक ना मेन म्हणल्यार फिश मार्केट हिंगा कांय सारक ना प्रॉब्लेम म्हणटा तें व्हडलें लोकांक ग्राउंड ना थिंगा ते पयस तीन हाडा ते ग्राउंडार ग्राउंडार हय ग्राउंड लेवर ना पंचायतीको मागलोलो ग्राउंड ती बरी खबर ना म्हाका पूण ग्राउंड आसूं जाय न्हू ह्या गाड्यांनी We just went about asking people what are the problems faced by them here in Asolna, and the worst problem is with the market problem. They say there are no toilets here and the market is not properly built. They say that the panchayat is not taking any action. What you can see on top, surprisingly, the panchayat is right on top here and the market is just at the bottom, and the people are having problems here itself. येता तितले म्हणते मार्केटान प्रॉब्लेम कसले प्रॉब्लेम हा मार्केटान हे घाण सगळे न्हू हे सारकें ना मार्केट वयर पंचायत आहा मगे काय पंचायत आसा हो पयलींच तिटो असलो हो पयलींच तिटो असलो आता तेंच्यांनी पंचायत केला वयर वयर पंचायत आसून बसून पंचायत काय ऍक्शन घेयना ना 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 एक्शन घेना पंचायती ही सगळी घाण पळया सांगिल्ले पंचायत हा सांगले आम्ही पळया आतां घाण पळया आणि किती प्रॉब्लेम आहे टॉयलेट बा काय ना काय ना टॉयलेट काय ना आणि पावसाच्या दिसांनी हिंगा चडूच हें जाता सगळे दिसता लोक सगळं दिसता हांगा ती गोवण माताय की हिंगा टॉयलेट बसून ना म्हणटा पंचायत वयर आसून आमकां कांय पंचायती कडच्यान हेल्पूच ना हेल्प ना ताका सांगितलं आमी पिडल काडया त्यो आयस बॉक्सिंग दोताय स्वाद सगलें हें कोताय ना आमकां हें करूं मेळना आनी सगळी घाण थंगलीच आनी तेच आमचे हें कोताय तांकां सांगितलें कितें पाटी ते काड्याय म्हूण पुलीस कंप्लेन केली हें केली तें केली मामलात कलेक्टर लेटर केली कलेक्टर लेटर दोन दिला पूण ते नुस्तेकारा म्हणटा हो प्लेस आमचो म्हणटा तुमी म्हणटा फोटोन वयर बांदिला आतां हो प्लेस तेंगे कितें आतां तेंगे आहले प्लेस वता सांगू तुमचे यू इन्क्वायर देम शो द पेपर्स दीस इज अ पंचायत लँड सो नाव दॅट दे आर हियर तेंकां क्लेनलीनस कांयच ना क्लिनस कांय ना ताका लागून आमी क्लिनस सगळ्यांक कोताले आतां तांकां ती पिडल काडूंक ना आमी ते क्लिनस बंद केला कित्याक ते पिडल काडूंक गेल्यार आमकां साफ करूं मेळना उदक मारूं मेळना हेर क्लिनस कोता आमगे मनीस आहा क्लिनस करपाक एक बायल आहा ती सोडटा बिमान फुल धुयता थोड्याची घरां म्हणटा मातयेची बी ओल्ड आहली ती मोडोंक पावल्या म्हणून पंचायती कडच्यान कांय हेल्प ना फंड्स मेळना कांय ना पंचायत दिना तुका पंचायत गव्हर्मेंट स्कीम आहाय ते गव्हर्मेंट यूज दिले तांकां पयशे दिले तांकां पयशे कितलेच दिलो आहाय तूं जाल्यार रिकॉर्ड आहा म्हणजे पंचायतीन कितले जाणांनी हावज रेंट हेजो हें वयलो आहा गव्हर्मेंट स्कीम रिपेर ऑफ द हावज तशें दिलो आहा आमी पण सगळें जालें की पंचायत घर पळयत जाल्यार हें सामकें मेंटेन केल्लें ना आनी पंचायत कांयच ना हें कितें पंचायत घर हे पंचायत बांदल्या आतां 25 वर्सां जालीं आमी सांगलें हें मार्केट हिंग नाका कित्याक हिंग मार्केट आतां 85 म्हणून तेन्ना लोक उणी आसलो उणी बाजारांत लोक बसतालो आतां लोक बेज बसता तो सगळें एकोमोडेट करूंक जायना हिंगा लोक भायर बसता आमच्या न्यू मार्केट शिफ्ट करपाक प्रपोजल घायलो हें आतां हें आडायता आनी तो मार्केट नाका म्हूण ती मार्केटाची खबर जाली पंचायत घर अजून कित्याक हें जावं पंचायत घर आतां आमकडे लोन आमकां हारी करूंक जाना पंचायत लोन आसलो तो लोन हांवें सरपंच जातरी आतां एप्रिलान हारी केला तो तें लोन आमकां हारी करता पण आमकां कांय आतां आतां घालून वता तो नेक्स्ट बडे ते पयशे येयलो 10 लाख येयलो आहाय गव्हर्मेंट तो आमकां तें हात घालून मेळना कित्याक आमी पंचायत लोन हारी करूं ना पंचायतीक रेव्हेन्यू हुंयसान येता काय गव्हर्मेंट ग्रांट्साचेरूच ना आमकां रेव्हेन्यू येता फकत मार्केटाचो 5 लाख येताय आनी हावजीस रेंट तें आनी कांय ना आमकां आनी कांय
we are chalk here